रावन जाता तो बजेट टेबल करीत आसता पण त्या बजेटान तो तथ्य आसपाक जाय तो दिसना हांगा ग्रामोदया सर्वोदय हेजी गोश्टी हांगा आयकोंक येता पण त्यो गोश्टी आयकोन बसून तेजेर जे फुडलो प्रोसिजर जावपाक जाय तो ऑन इन डेप्थ ग्रासरूट डेप्थ जो आसा तो जाय. जयजी किती झाले आहेस बरे हा गडबड चिप्स भले चिप्स ते चिप्स जाले चिप्स वायट वायट मातशें वायट ते मागीर हातून वारें चड आहा खाण कमी आहा त्या भशेन हें बजेट इन शॉर्ट कळ्ळो काय तुका जर तर रील बी करूंक जाय जाल्यार वारें चड खाण चिप्स कमी चिप्साच्या पॅकेटा भशेन हें बजेट हें हांवें कसो तो सारके फिगर्स सांगला प्रॉपर हें केल्लें 2-3 वस्तू म्हणटा PRS लेजिस्लेटीव रिसर्च म्हणटा आमी बूक काडटात आनी एक म्हणिल्लें आहा की गोंयची असेंब्ली बजेट डिस्कस करपाक बरो टायम स्पेंड करता म्हळ्यार 18 दीस गेल्या वर्सा तेणी मोडिल्ले आनी केरळानूय तशेंच केलें सो आमी केरळा एक आशिल्ली 18चे हे खेपे 15 केले तातूंत एक आमी मायनस जाले. दुसरें आमी जे कायदे पास करतात ते कायदे खंयचेच सिलेक्ट कमिटी पब्लीक कन्सल्टेशन कांय करनासतना टाकाच करून पास करतात मेजॉरिटीचे दादागिरीचे हें ते PRS रिसर्च सांगता हांवें स्पिकराक सांगिल्लें कित्याक हातूंत आमचे गोंयचे एसेंब्लीचे आनी गोंयच्या लोकांचे आनी गोंय राज्याचें आनी गोंयकारांचें नांव आनी आमचें नाक सरकार कापता हें आमी हें करूंक जाय अदरवायज ऑल दीस फिगर्स हांवें डिमांड्साचो खंयचोच इशू घालूंक ना आय ओनली डिस्कस क्लियर budgetary figures compared the budgetary estimates from 24-25 25-26 23-24 to 25-26 सो हाजेर कंपेर जेन्ना कळटा तेन्ना तुका खरें कळटा की बाबा कितें आसा तें हातूंत क्लियर पॉयंट कळटा की GDP फिगर्स 14.27% जो आहा ते ब्लोटेड फुगो जो आतां डिरेशान म्हणला की फुगो म्हणलो तें खरें इट इज जस्ट ब्लोटेड इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन हाका कांयच हें ना कशेंच तें जस्टिफाय जावंक शकना आनी CAGन तेंय म्हणलां की हे फिगर्स आर रियलिस्टीक सो सरकार हेज लॉट टू आन्सर आतां मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स आनी प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशनाचो जो फॉर्म्युला आहा तो जर वापरलो जाल्यार भरपूर हे ग्रोथ जावचो पडटा मॅच वॉट द चीफ मिनिस्टर से वीच आय सेड इन माय स्पीच विजय बाब एंटी कन्वर्जन लॉ पळय कितें आहा लव जिहाद आनी कितें तें धर्मांतर हें तें सगळें उलोवप भायर येवपी कोताय येता गोंयांत जर सगळे समाज बरे भशेन जगतात एक प्रोग्रेसीव म्हळ्यार हुशार लोक जगतात आनी थंय ती हाडून हांगा तेकोवप सारकें न्हय ताचे खातीर हांवें ताका सांगलां की इट इज बेजिकली गव्हर्मेंट पुलीस फेलियर की एट ए रॅकेट अशें मनी लॉन्ड्रींग गोंयांत चलतालें गोवा इज बिकमींग अ हब फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी हाजेर तुमी कांय उलयना तुमी दुसऱ्याक नवे कायदे हाडपाचे खोपून उलयता कायद्यान हें अलावड आहा पयशे तूं PMLAच्यान तुजेर केस पडल्या ते कोण तो बाबा तो कोण आहा UPचे पुलिसेन जाल्या कायद्यान तो सारको नाशिल्लो म्हणून केस पडल्या न्ही सो कायद्या प्रमाणे कांय सुदरूचें ना कायद्यान कितें सुदारलें कायदो तुवें नवो चेंज केलो म्हणून बदलपाचें आहा बदलपाचें ना जस्ट नवे कायदे हाडून कांय ना तुवें तुजो डिपार्टमेंट एकावंटेबल करपाक जाय आनी तो यशस्वी रितीन इफेक्टीव फंक्शनींग ताणें पळोवपाक जाय तें इम्पॉर्टंट. How was the united opposition today? That you ask opposition. युरोप अशें 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 अशी वचचें पडटलें तुमकां अजून थंयच रावा सर एज असेंब्ली डे कसो जालो डे 1 तुमचो देवान म्हळ्यार सुरवातेक जी लोकशायेची हत्या करपाचो जो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो खास करून लूक आमी सेम इशू वी रिलेट
द बिझनेस एडवायझरी कमिटी आनी हो इशू जेन्ना स्टार्ट क्वेश्चन येता आमचो स्टार्ट क्वेश्चन 1A आशिल्लो 28 तारखेक आन्सर करपाचो आनी तेजो आज अनस्टार करून आन्सर आज दिला अबाउट अ स्कॅम दॅट इज मोर देन 3,000 to 4,000 crores ऑफ रुपीज. कोणालो स्कॅम? अडानीचो आनी जिंदालाचो. हो सेस स्कॅम जेन्ना आमी मार्चाच्या म्हयन्यान घातलेलो ह्या सरकारान ह्याच मंत्रीन आन्सर दिलोलो पूण आज तेणें हें डायवर्ट करून अनस्टार्ट करून लोकशायेची हत्या करपाचो प्रयत्न केला. व्हेरी क्लियर कट आमकां लिमिटेड जे आन्सर क्वेश्चन घालपाचो जो एक मिडियम मेळटा दॅट इट सेल्फ द स्पीकर has to be a neutral authority, but speaker is also part of this government. Looks like I don't know why. Swearing in जाल जाल्यार आतां 8 तारखे नंतर जातलें. पयले हरचे थंय थोडे जाण आहाय सूट बूट बी सारके पळय सुणलो जालो तो टायट जाता म्हूण सांगताय आमकां. आतां तो लूज करूं जाय पडटो. शिंवताय न्ही स्वेरिंग इन सेरेमीक सूट बीट घालपाक. पूण सूट बूट घालपाचें म्हाका दिसता प्रयत्न आज लक्ष आसपाक जाय ह्या विधानसभेच्या असेंब्लीचेर. स्पीकर बींग द कस्टोडियन कॅन वी एक्सपेक्ट that there is no strategy that was planned in the hotel is a big question mark. Absolutely big question mark. See, when we point out a scam, that is something that the state today is in a financial crisis. The financial figures are bleeding. Almost 30,000 crores ऋण. And what is this government does? जे रिकवरी करपाक जाय फ्रॉम हे जिंदाल अडानी हेंकोडे जे रिकवरी करपाक जाय हो प्रश्न एकदम इतलो इम्पॉर्टंट आशिल्लो. हो प्रश्न दे हॅव डिसायडेड टू बेसिकली मेक इट इन अनस्टार्ट. यू सी द सिरियसनेस बट ही जी कातोरबाजी डिमांड्साच्या टायमार आय विल एक्सपोज हाव this government is supporting this crony capitalist. People are dying on the streets of Mormugao, on the streets of Vasco. But currently, if we look the way the situation is with regards to the coal, ये सगळे कोमिनाद आहा to kill the people of Goa. आज जेन्ना बारीक मनशा कडेन लायटी बील हारी करा जायना डिस्कनेक्शन कोताय. बट वाय वेन द कोर्ट देर इज नो कोर्ट ऑर्डर हो सेस अंडर 2% हाडिल्लो मनोहर पर्रीकरान तो मागीर ह्या सरकारान 0.5% केलो. 0.5% करून nothing stops them from collecting this cess. This is revenue for the government to the extent of 3,000 to 4,000 crores. It's not a small amount. Please understand, 3,000 to 4,000 crores of rupees are not being collected purposely. These people are all hand in glove, especially to save this coal mafia. Then Nantar, I think during question hour, you all saw that how most of the opposition members about expose them on the housing board. Jenna Pradhan Mantri सांगता की Pradhan Mantri Awas Yojana under उनके so many crores houses have been built. But it is shocking to see that the reply says 0 houses built in Goa. Why is this happening? Why is this failure? Why is this double engine failed? त्याच्यानंतर there were some issues with relating to a school issue, an issue जे agriculture जे student आशिल्ले today they are on the roads, they cannot apply despite having the degrees to do it. Agriculture हे 200 सुमार भुरगे रस्त्याचेर आहे. Chief Minister has said he would look into it. But आज जरी तर चल्या the atmosphere, we felt that there would be some strategy. It seems like it was very easy to penetrate. Absolutely, and the opposition are playing on the front foot. I believe they've already gone on the back foot, the ruling. And Ejmokar, you'll see a lot. You saw today how terrorist activities were happening in the state of Goa. And the law and order is failing us. It's gone from bad to worse. What is the crime scene? What is happening with the law and order? These are things that we will expose. Some of the members spoke on reply to the budget. I believe that tomorrow as well, we will make sure with whatever we have, although the questions belong to the ruling, we will make sure that we will expose this law. युरी बाब एक 15 दिसाचें सेशन आज एक दीस जालो. गोंयचें अस्तित्व सांबाळटलो जाल्यार आमच्यो जमनी ज्या TCP डिपार्टमेंटान एमेंडमेंट हाडून आनी वेगळी वेगळी कन्वर्शनां जातात
सर्रास गोंयची जमनी काबार जाता तेजे बद्दल तुमचें कितें मत आसा 100% Goa is going basically alienation of land being converted day in day out. सगळे जे कायदे हाडले right from this BJP Sarkar, whatever rules they've brought to convert land is something that this Sarkar wants to give in the hands of Delhi's Verma and Sharma, and our NGOs, our activists, are people who are basically, because of why Goa has remained what it is. Definitely all this is in bad taste. The courts have given their orders. I don't understand why a court's decision that is anti-people is challenged using legal brains, paying 10 lakhs rupees per case. आणि पोते लोकाले पैसे घेऊन एक केस सांभाळणे. So we will expose this. You will see in due course. Definitely there are, when the questions come, when the demands come, we will make sure that these anti-Goa land laws are thrown back. And Goa जे पड गोंय आशिल्लें हें माणकुलें गोंय त्या पद्दतीन आमची कॅरिंग कॅपॅसिटी जी पाड घातल्या ह्या सरकारान, वयता थिंगा उदो ना, वयता थिंगा सारकी लायट ना, गोंयकाराक जे हेजो बेनिफीट मेळपाक जाय आशिल्लो, नो बेनिफीट टू गोंयकार अंडर द नेम दिस इज ब्लँटंट illegal converting of land, and this is something that definitely you will see, we will fight for. युरी बाबा लास्ट क्वेश्चन तुमी म्हणटा तुमी ह्या खातीर झगडटले पूण जो TCP मिनिस्टर आसा तेजे एगेन्स्ट कांय ऑपोजिशन तुमी बोवाळ आवाज काडिना आज कॉलिंग अटेंशन आशिल्लें, आज कॉलिंग अटेंशन घायलेलें. I raised this issue. We put the opposition put a calling attention. It was changed. Speaker says it is his discretionary powers. You will see. Today is the first day. There are 14 more days. Picture अभी बाकी है. रिटर्न वयता पिक्चर